नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। फाटी गया, लाईटीची बिला फाटी गया, 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। जब सावंत डरता है, पुलिस को आगे करता है, जब सुदीन डरता है, पुलिस को आगे करता है, जब बीजेपी डरती है, पुलिस को आगे करती है। 5 मिनिटां झाली मरे आता. अरे तो किती करता भितर तयारी करता ढवळीकरांक फोन करपाक गेला कितें तो ए साहेब सोड मरे तेलीच चांगला मरे या म्हणून वय 5 मिनिटां झाली मला ढवळीकरान 2 वर्सां अभ्यास केला रिकवरी तो अभ्यास करा रिकवर अरे जब सीएम डरता है पुलिस को आगे करता है, अरे जब सीएम डरता है पुलिस को आगे करता है, जब सुदीन डरता है पुलिस को आगे करता है, जब बीजेपी डरती है पुलिस को आगे करती है। अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। अरे सोडा मरे अरे कोणी पब्लिक एका इंजिनियरा काढून घ्या त्याला सोडलो एक दो बीजेपी को फेंक दो, एक दो गेट को खोल दो, एक दो गेट को खोल दो, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगी। एक दो गेट को फेंक दो, फेंक दो गेट को फेंक दो, एक दो बीजेपी को फेंक दो। जबरदस्ती करची पडटली आणि तुझे आता खंयच्या कायद्यान बंद केलं गेट अरे कित्याक गेट बंद केल्या उघड रे ती गेट उघड अरे काम आसा मरे भितर लोक बेकार आहा रे आम्ही हांगा लोक म्हटल्या भितर तू मुतले अरे तेणीच चांगला मरे यो म्हणून तेका वळखूंक ना दिसता हे हेंका मस्ती मारला मस्ती अरे सोड मारायला मार लॉक मार आणि 2 लोक मार आडो होय आम्ही मारता बाहेरसून तुम्ही भितरल्यान मारा बाहेरसून एक लॉक मार पोलीस इन्स्पेक्टर साहेब हे उघड मरे कित्याक बंद केला अरे 2 अरे एक तर लाईटीची बिला वाडयल्या यांच्यानी आणि आमका लॉक करून दिल्या जेवणा दुसऱ्या काय म्हणून तुमच्या पोलीस स्टेशन भायल्यान झगडे जाता ती पळयता अरे सुदीन ढवळीकर जर तर लाईव्ह पळयता
जाल्यार हो सुदीन ढवळीकर दिसाचो न्हिदतालो असेंब्ली कोकणात बीजेपी सरकार बेटी बंद करता ते आम्ही लोकांचा प्रश्न घेऊन काय ना साहेब तू उघडना गेट उघडना ना आमकां नाल्यार आमकां कोकणा आली मरे 2 मिनिटं 5 मिनिटं 10 मिनिटं आली आता तुम्ही 10 मिनिटं ऐकली न्हू आधी 10 मिनिटं आम्ही सायलेंटली बसतात मांडटा अरे 2 मिनिटं ढवळीकरान मुहूर्त पळयल्यार थंय 2 मिनिटं भायर झाले मरे चल सांगले मरे अरे ये मरे अरे पुलिस स्टेशन ये विद्युत भवन मग साइडीर कसली दादागिरी चल्ले रे विचारया मरे तो मंत्री गाडयान बसून तुमकांच बायक दिलो कडे तुम्हीच ताका प्रश्न केला रे अरे म्हाका एक सांग गव्हर्नमेंटाची डिसिजनां गाडयांनी बसून दिवप चल्ला कितें म्हाका समजना बीजेपी गव्हर्नमेंटाचेर लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवप ना स्टेक होल्डरांक विचारप ना काय ताचेर सजेशनां लोकांची मागप ना गाडयान बसतले मार ऑर्रात आनी आमकां सांगतले पॉलिसीची डिसिजनां गाडयांनी बसून करतलो ढवळीकार तसं सर्क्युलेट करता आम्ही ते गाडयांनूच बसून घाल मरे 2 मिनिट चालली मरे आता 2 मिनिटं साहेब आता 2 मिनिटं म्हटलं आता 2 ची 3 मिनिटं ते आगे डेब्रावतींग बसलो बसून रावपाचें हिंगा अरे पब्लिक आहे ना पब्लिकाक सोड रे काय चल्ला किती तू आता इतलो रेड ऑफिसर मरे कोण सोडणार पुरो आता पहिले सुवातेर हांव मिडियाच्या माध्यमांतल्यान धन्यवाद करता कित्याक हे प्रश्न लोकांचे मिडियांनी विचारले आनी तुगे मंत्री सांगता की एक तर तुगे मंत्री तो दिसाचो न्हिदता रातचो जागो आसता दिसता असेंब्लीन आमी पळयला आमचे विरोधी पक्ष दोतोरान सुद्दां तो दिसा थंय न्हिदता असेंब्लीन सो हे तो कायदो तुमी आतां हाडटा कित्याक मंत्र्यान गोंयचे जनतेक सारखे आबूज करून उडयल्या तो म्हणटा की सांजचे 5 ते सकाळी 9 जो कोण एक्स्ट्रा यूज करतलो ताका म्हणटा आपूण 20% लायतलो आतां हे खरें काय ना इतलें आमकां क्लॅरिफिकेशन दी थँक्यू सो मच फर्स्ट एकटाच अमित बाब उलयलो आनी म्हाका चान्स पडलो की बरे भाशेन हेची क्लॅरिफिकेशन दिवपाक व्हिडिओ जाणा हांवें पळोवंक नाशिल्लो फर्स्ट ऑफ ऑल टायम एका म्हणटा टायम ऑफ डे तारीफ ही टायम ऑफ डे तारीफ इज इन एक्झिस्टन्स फ्रॉम 2015 टिल टुडे फॉर इंडस्ट्रीज ओके आय वॉन्ट टू क्लॅरिफाय अगेन टायम ऑफ डे तारीफ इज एप्लिकेबल फॉर इंडस्ट्रीज फ्रॉम 2015 till today. Time of day tariff is not for domestic consumer. Time of day tariff जे आसा ती domestic अजून लागू जावूं ना.
खंय तरी एक मिसइंटरप्रेट केला और बिकॉज खंय तरी सरान कितें म्हटलां फ्रॉम 9 to सकाळी एक्चुअली इट इज 5 to 1 o'clock. इट इज टाइम ऑफ डे तारीफ फॉर इंडस्ट्रीज नॉट फॉर डोमेस्टिक. ताणें खंय तरी व्हिडिओ म्हणून ना डोमेस्टिक लोकांक होय होय लोकांक होय पूण लोकांक जेन्ना मिनिस्टर म्हणटा तेन्ना इट इज फॉर ऑल द कंज्युमर्स. कितें स्पेसिफाय करूंक जाय आशिल्लें की इट इज ओनली फॉर इंडस्ट्रीज. मिनिस्टरान कितें सांगलें ना प्रपोजल आयला ते इम्प्लिमेंट जातले म्हणतो. प्रपोजल आयला काय ना आमकां तूं हय काय तूं इंडस्ट्रीक लायता टीओडी इतले वर्सां अंडर GERC तें विचारपाक येवना. आमचो सिंपल प्रश्न ही टाइम ऑफ डे तारीफ इज नॉट देयर फॉर डोमेस्टिक. सो मंत्री फटींग उलयता फटींग उलयना तूं ऑर्डर काड देरफॉर एकएकटो उलया. देरफॉर मिनिस्टरान सकाळी म्हाका फोन केलो की सांजचो 4 o'clock या 4:30 तो मिडिया उलयतलो आनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो आनी स्पेसिफिकली सांगतलो तेजे मिसइंटरप्रेट जाला हो तेचे मिस्टेकिनली कितें रॉंग इन्फॉर्मेशन केला बिकॉज इट्स नॉट व्हेरी क्लियर. पूण जेन्ना लोकांक असो स्टेटमेंट करता आमचो मंत्री लोकांक दिसता ही सगळ्यांकूच एप्लिकेबल. इट इज व्हेरी क्लियर. So please, so he will clarify it is only for industries and it is there for so many years. And in fact, आता ती reduce झाला. पयली ती 120% सर म्हणटा ती 130% आशिल्ली. 30% एक्स्ट्रा आशिल्ली. सो ती आतां JRC कमी केला. आनी वयल्या डे टायमार ती 100% आनी ती आनी कमी केला ते 20% केला. तातूंत ब्रॅकेटां येनाका. सिंपल प्रश्न सांगले न्ही डोमेस्टिक ना आनी लावचोय ना. प्रपोजल तो म्हणटा प्रपोजल धाडला म्हणून आणि 2 वर्सां समज ना जाल्यार तूं डिपार्टमेंटा तर्फे यू आर द चीफ इंजिनियर मंत्र्याक आनी कितें मंत्री कितें उलयता आनी मंत्री लोकांक आबूज करून उडयले एक बरी गजाल की तुमी सांगले बाबा डोमेस्टिका लायना. आतां मंत्री गाडयांत बसता आनी तांकां कितें सांगता मिडियाक तुमी स्टडी करा म्हणतो. अरे तुम्ही काय नोटिफिकेशन धाडू ना, तुम्ही पब्लिकाचे सजेशनां मागू ना, तुम्ही स्टेक होल्डरांक कॉन्फिडन्साक येऊ ना. एक सिंपल एक्झाम्पल म्हाका सांगा. तुम्ही आता म्हणटा की तो सांगता तुगे मंत्र्याचेर या आमी कित्याक मंत्र्यान स्टेटमेंट केला. एक तर मंत्री फटींग उलयता ना तुम्ही फटींग उलयता. जावपाकूच शकना. फटींग उलोवपाचें कांय ना कितें मिडिया आसा सगळें आमी मंत्र्याक धरता. petition is in the public domain on our website, on the GRC website, on the newspaper also. Tariff is applicable as approved by the JRC. We cannot put our own whatever we want. So it is exactly implemented the way. I understood what you said. SS कसं करतलो? Just one moment. See, any proposal for increase of tariff, you will have to put a proposal to JERC. Yes, sir. So only one thing we need clarification, because you heard that video. That video seems to be saying that this tariff is coming for everybody. It did not specify. It is very clear. Time of day is not for everybody, only for industry. No, you said it. But if anyone listens to this video, it appears that it is across the board to everybody, number one. So therefore, everybody across Goa has got upset and everybody has got upset. So you would have seen not only social media videos and even posts which have cut you all down. Now, you say that there is no such proposal. You have explained that this time of day tariff is applicable only to industry and industrial units, and it is not applicable domestic. But when minister also makes a statement that this proposal is there, we only want a clarification now that yes, there is no proposal before JERC on this for domestic users, and that we do not have any proposal for revising this on the basis of time of day usage. That's all we are coming for. That's what we want. And you're saying, of course, minister will clarify his statement. That is the part. But you, on the executive side, that you can clarify to us, and I think people will be happy when they hear. Yeah, therefore I said, sir, there is no time of day tariff for the domestic consumer as on today. In the future, I do not know. But at least for the next 2 years or 3 years, I can say specifically, there won't be any time of day, because it is, see, it's a dynamic, power sector is dynamic. Every time the tariff keep changing, but it is as per the approval of the Honorable Commission. So right now, for this year and next year, there is no time of day tariff for the domestic consumers. एक मिनिट सी तुझो स्टेटमेंट तू आमकां दिलो न्ही की तू कितें सांगता की सध्या आमी डोमेस्टिकाक लावना
पूण मुखाल्ले आपल्याक खबर ना. आता दुसरे पॉइंटार येता आता तुजो मंत्री कितें सांगता की टायम ऑफ डे टॅरिफ आमी लायतले, जो 5 उपरांत चड इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता ताका 20% लायतलो. मेकॅनिझम कितें? अरे म्हज्या घरा हांवें एक्सेस यूज केली म्हूण तुका कशें कळटलें? हाज्या घरा ताणें एक्सेस यूज केली कशी कळटलें? ना सांगता तुमी जे आतां स्मार्ट मिटर पळय हाडपा सोदता, एक मिनिट, स्मार्ट मिटर हो झोल हांगा आसा. एकदा स्मार्ट मीटर लागले की ताका कळटले की अमरनाथाच्या घरा कितली इलेक्ट्रिसिटी यूज जाली, अमित भाटकराच्या घरा कितली इलेक्ट्रिसिटी यूज जाली. बिकॉज ही सेज की JERC अंडर प्रोविजन आसा म्हणतो फॉर टाइम ऑफ डे. सरांचे म्हटलां इट इज नॉट देयर फॉर डोमेस्टिक. तुगेल्या मंत्र्याचेर विश्वास ना? ताणें मंत्र्यान डायरेक्ट मिडियाक सांगला तूं ऑर्डर काड. Sir is very good in law. I will give the tariff order to sir. Tariff order. अरे लोकांक दी बरे तूं टॅरिफ ऑर्डर. Because he is very good in law. I said. अरे लोकांक दिता. न्ही तूं म्हाका सांग, आमी हांगा जनरल पब्लीक म्हूण आयल्या, तूं आमकां घुसपाय नाका. ना हांव घुसपायना. कित्याक तूं सांगता दुसरें आयक, तुजें स्टार एलेक्यू क्वेश्चन हांवें हांगा हाडला. तुवें 108 करोड रुपया गव्हर्नमेंटाचेच वसूल करूं ना मरे एरियर्स. आणि तू बारीक सामान्य लोकांक तू म्हाका सांग, एक गोंयकार जर तर बाबडो गरीब मनीस इलेक्ट्रिसिटी भरना, तू ताजी एका म्हयन्यान कापता. आणि हे तुझे आन्सर, तू हांगा पब्लीक सर्विसीस 108 करोड आउटस्टँडिंग उडय तांची इलेक्ट्रिसिटी. अरे पण तू म्हाका एक सांग, तू आता सादो कंझ्युमर गरीब मनीस जर आसा तो भरना, तुम्ही ताची कापपा घरा वचना. हे 108 करोडान 108 दुसरे एक एक आन्सर करता. आता तुम्ही कशें म्हटलें, लिडर ऑपोजिशन असेंब्ली ऑल्सो सेड एरियाज कितें आसा ते कट करपाक जाय. आतां कट करपाचें काय कट करप, एक सायडीक म्हणटा तुमी केन्ना कटूय करप, कट करना जाल्यार बोथ वे हाव वी हॅव टू ऑपरेट. वी आर डिस्कनेक्ट एवरीबडी. देयरफॉर JRCन कितें सांगलां, स्मार्ट मीटर पयले गव्हर्नमेंट ऑफिसांत बसोवया म्हणून. इट इज गुड न्ही फॉर द पब्लीक. आता स्मार्ट मीटराचेर येता ह्याच आता अमित बाबान कितें म्हटलें, स्मार्ट मिटराचेर कळटलें केन्ना केन्ना कोण कितलो कंज्यूम करता. देयरफॉर दिस इज द बिगस्ट एडवांटेज लोकांक. अरे एक मिनिट, ओके स्कॅम यू हॅव टू प्रूव्ह. हे तुगेलो 21 जुलै स्टार एलिक्यू क्वेश्चन नंबर 5A जॉईंट क्वेश्चन ऑफ एल्टन, युरी आणि दोतोर. तुका आम्ही विचारिल्ले डिटेल्स, तातूंत तुवें सबसेक्शन क्वेश्चन D तुवें सांगलां की आपूण टेंडर फ्लोट केलो एनेक्शर 4 आणि कोणाक मेळ्ळो ते एनेक्शर 5 लायला म्हणून. सिंपल म्हजो प्रश्न तुका की तुवें एस्टिमेट केलो 396 करोड मरे. तुवें एस्टिमेट केलो 396 crores for Goa. Tender of what? Smart city. What was the work description? Smart meter. Appointment of advanced metering infrastructure service provider for smart prepaid metering in India on DBFOOT basis. Estimate कितलो 396 crores. What tender काढता? टेंडरान फक्त दोनच लोक. एक जागा टेंडर मेळा आणि दुसरो अडानी. आणि कितल्याक दिला टेंडर? 890 crores. It is more than double. अरे PWDचे जे कॉन्ट्रॅक्ट येता ते सगळे लोक बिलो वता मरे. मग हे तुवें डबल द प्राइस कसो दिलो? दिस इज अ स्कॅम. आता अमित बाबान हे तुगे आन्सराचें उत्तर 396 crores सांगला विदाउट GST. 890 crores तो उलयता विथ GST. कितें उलयता रे? एक मिनिट, 400 करोडाचेर 18% धरले जाल्यार 70 करोड जाले. अरे साहेब 400 करोडाचेर 18% धरल्यार 17 करोड जाले. You are not allowing. First of all, I said when the comparison is done, you are comparing one value without GST, one value with GST. So there only 60 crores you have reduced. 56. झाले बाकीचे खंय गेले? 400 करोड खंय गेले? आयकोपाक सोदना. You challenge my statement. No, this is the estimate cost for the sake of giving the grant. It is not the real cost of the meters. You can ask your right to the central government. We also wrote to the central government. I can give you the file notice if you want. I think it is also attached with your LAQ question. Central government has sangla, it is not the actual cost. It is just a cost which is arrived to give the grant to the state governments.
Therefore, this tender has been many a time postponed many times. I think at least more than 50-60 times. If only 2 players come in the bid, then what we can do? दोनातलो एक क्रोनी फ्रेंड मरे आता अडानी L2 झालो फुटबॉल आहे समज L1 झालो तो 120% आहे आशिल्लो 120%. अरे पण म्हाका सांग तुमची कमिटीच हेच चीफ सेक्रेटरी बसता हे बसता आणि हे डिसाइड करता. अरे तुमचो मेकॅनिझम कितें 50% डबल द प्राइस टेंडर दिला. चांगला अरे त्यांचेच नरे कोणी मित्र नरे बीजेपी गव्हर्नमेंटाचे न्ही ताचे जस्टिफिकेशन ऑफ जीएसटी हांगा बसत ना मरे 396 18% जीएसटी लायल्यार 71 करोड जाता. टोटल झाले 467 करोड आणि टेंडर दिला 890 करोडात. लोकांक पिशा काडटाय 400 करोड रुपये गेले खंय. यू हॅव टू कम्पेअर फर्स्ट 467 विथ रिगार्ड टू 890 first. कशे झाले रे 4-4.5 करोड चोड कशे दिले. Then we can write to the central government because we also wrote. They have given the answer that this is just an estimated cost for giving central government. Actual cost to तसा आहे असा. अरे मग तू कसं एस्टिमेट 400 करोडाचं मग कोणे केलं. सेंट्रल गव्हर्नमेंट. अरे मग तू किती विचारला 400 करोडाच्या टेंडरात 900 करोड. ऐकलं ना आम्ही म्हटलं आम्ही विचारले आहे लेटर बरवले स्कॅम झाला डबल. अरे 400 करोड खाले कोण आहे. अरे बाबा सेंट्रल गव्हर्नमेंट जर सांगता 450 करोड रुपये टेंडर आणि 900 करोडाक दिता जाल्यार 450 करोड खाले कोण आहे तू सांग आता. ऐकूया आन्सर. ओके शांत राहून ऐकूया. आन्सर इज the estimated cost is only for the purpose of giving grant from the central government. It doesn't have any link with the actual cost of the meter. I also wrote to the central government and I got the answer. It doesn't have any comparison with the actual cost. You have to see what the value comes from the tender, number 1. Number 2, therefore, we have compared with the other state and it's very well within the limits of the other states value. एक मिनिट Other states are higher. Other states are bigger. When the volume is more, the price should come down. When the volume is less, the price goes high. Who's responsible for this 400 crores? No, I told you, no. Who has told? There is no difference of 400 crores. Please understand. See, I told you. See, it is just, if you have to just prove your point and if you don't want to listen to me, what I can do? Because this is in black and white. No, It's not my thing. You have given I answer. told you, this is not actual cost. It is just the cost which has been arrived to give the grant to the state government. Because I am not Why don't there has to be some derivative to have a value? No, it is Smart meter, if you ask people, they don't it. I have given the explanation. There are inputs to experts. No, Have you asked the public, they vote is Because scope of work could change now. Why don't you give a clarification writing? Why don't you give it in writing? whoever gives the grant at the central government, we wrote. अरे मागीर हांगा तुवें कित्याक बरोवना टेंडर जेन्ना तुवें एस्टिमेट केलो तेन्ना तुवें हांगा ब्रॅकेटान कित्याक बरोवना. तुजो टायटल कितें आशिल्लो अपॉइंटमेंट ऑफ एडवान्स मिटरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्व्हिस प्रोवायडर फॉर स्मार्ट prepaid metering in India on DBFOOT basis. ब्रॅकेटान तुवें घालचें आशिल्लें excluding grant. Exactly. Take care, you mentioned. एस्टिमेट मरे This is excluding grant. तूच सांगता ग्रांट दिवपा लागून For the आपण purpose of giving grant, that is 90 crores we are going to receive from the central government. 400 करोडा डिफरन्स ना मरे. It is अरे grant. तू गेलो एस्टिमेट आणि टेंडर तुवें दिला हातून 400 करोडाचो डिफरन्स आसा. सांगला ना तुका हे. कसं सांगतो? It is the estimated cost म्हणून for just for the giving purpose of giving grant. So estimate Why it was not Yes, but it doesn't have any link with No, but the why actual it is not mentioned in that? why समजा ना See, there is no जस्टिफाय percentage. No, it is not like that. In other central government scheme, there's a percentage that is 60%. Sir, but whatever is your calculation, अरे टेंडर so whatever is your calculation, why have you not mentioned that point on that? Excuse me, sir. अरे तो स्कॅम ते सेपरेट बोलूया. Sir, why have you not mentioned that in that? You have mentioned all the points, right? अरे ते काय ना रे भितर तो सांगते
So if it is true, then why aren't you mentioned there? I'm saying. Why are you not putting it out? Why is it whoever codes, he will see the actual cost in the market. People, general public will know. There's no confusion. We know where the money is. What is the money coming from? ऍक्च्युअल कॉस्ट पळयतलो आनी कोट करतो. करेक्ट. दिस इज युअर स्टेटमेंट. आता तुझे डिपार्टमेंट तुझे म्हणल्यार सेंट्रल गव्हर्नमेंट म्हणटा की हे टेंडर काम करपाक मिटर बसोवपाक जे हांवें डिस्क्रिप्शन वाचलें ताका 396 crores लागतले. हे कोण सांगता? सेंट्रल गव्हर्नमेंट. ताजे उपरांत तू म्हणटा की सेंट्रल गव्हर्नमेंटानूच टेंडर केलो. तू खबर ना तुवें जेन्ना केलो आनी जेन्ना तुका 2 बिळां आयलीं, 3 सुद्दां न्ही, 2च आयलीं, तातूंतलो एक तुका खबर आसा क्रोनी मित्र जो प्रधानमंत्र्या बरोबर बसता दीस रात. आनी दुसरो जो आसा दुसरो जाका टेंडर दिलो जाचें नाव डीजी स्मार्ट नेटवर्क प्रायव्हेट लिमिटेड, हाका जेका दिला तेका तुवें 890 crore प्लस जीएसटी दिलो. सो तुका कळ्ळें की बाबा एस्टिमेट जीएसटी न्ही, करेक्ट, इन्क्लुसिव्ह ऑफ जीएसटी नाही. बरें. सो हियर विथ जीएसटी 467 crores एस्टिमेट जालो सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचो. प्लस 18% ना धरून 396 18 धरून 467 जालो. तुवें टेंडर बीड तुका आयली, 2 बिडां आयली. तुवें L1 आसता टेंडर ग्रांट केलो. L1 कितलो? 890 crores. 100% jump जावपाचें. विच इज 100% जम्प. सो जेन्ना तुका कळ्ळें की ताणें एक्च्युअल ह्या बाटलेक समज 10 रुपया पडटा तर ताणें 10 रुपया जर लायल्या किंवा 20 लायल्या, हे तुजें काम न्ही चेक करपाचें किंवा एस्टिमेट चुकला काय बीड चुकला. एस्टिमेट चुकला. अगेन आय टोल्ड एस्टिमेट इज फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग ग्रांट 4 years back. 4 years back the estimate was made for the purpose of giving grant. 4 years jump zata. In that case, government it is actual cost. स्टेटमेंट घ्या. चीफ मिनिस्टर म्हजो क्वेश्चन आसा. दिस इज अ क्वेश्चन. एक मिनिट. As per Chief Engineer Electricity Department, now we ask questions to all other department. He is saying very good. जर तर तो म्हणटा की 4 वर्सां पयलीं आपूण सांगिल्ले 450 crore. 4 वर्सांनी एस्केलेशन जालो, प्राइस वाडलो म्हणून ताणें 890 crore रुपया दिले टेंडर. तुवें म्हटला तुम्ही दिले टेंडर कोण दिलो? तू कित्याक म्हणटा 4 वर्सां एस्केलेट जाला म्हणून हांवें म्हटला. हांवें आम्ही विचारलं तुवें न्हय म्हटला. सांगला इट्स पर्पज वॉज टू get the estimated cost for the purpose of giving grant, number 1. That was not mentioned in that answer, no? That was not mentioned there. Why it was not mentioned? Answer karo apni. Estimate question किती विचारलो? Estimate wrong असा. Maybe मैं दिल्ली वगैरे वर्क ऑर्डर आमचे 890 crore रुपये उडयले. कोणाचे पैसे? टॅक्स पेयराचे पैसे मरे. हाऊ कॅन यू से की आपण असतं नाही म्हणल्यार ओव्हर करून अचकन बदलला. माय आन्सर प्लीज. हांवें तुका सांगला yes this is the cost which is aligned with other states. Now you tell me no, all the states 467 estimate is what correct. we have got L1 because the estimated cost is lower for whatever reason for giving of grant. We wrote to central government. Whatever because there is no reason, no. Whatever reason. Exactly. So I am not making. There is no reason. How can you say whatever I have reason? not made the estimate. Therefore, whoever has made the estimate, I wrote it that this is the estimate and this is the L1. You feel it was right. You feel it No, was right. I am not feeling right. Then you should have there is a objected. difference. You should have And it objected. is a public money. I wrote it to the. You should have put it in public. Therefore, the answer is that it is nothing having a relation with the actual cost. ढवळीकरान प्रेशर घातलो काय प्रमोद सावंतान घातलो? कोणेच pressure घातला. तुवें कशें हे दिले टेंडर? तू आमच्या सायडीन आहा. If you are saying Please, therefore, I wrote and I got an answer and it is that my seniors told you compare with the other states.
and it was in line with the other states. So when you compare the other states, did you get anything Then, in writing? see, you The are comparison. talking on my behalf, then you can talk. So what is the So comparison? you are only saying that I am under pressure. When you ask me, I say no pressure. You said that you have written a letter. See, Amit Bab, You said see, you have if you feel no, it's the scam 467 to this thing, I really do not have any answer. I have told you it's the actual cost which is in line with the other states. So which is not Which states matching are you with your comparing? which is not matching with your Why estimate. is Which this is- smart? But why do we need a smart meter, sir? Estimate was So 467. what question, Dada? Let's. No, I Then no, Ajit, no. you have See, The listen. public is Ata, aika, meter aika, check aika. smart meter. There are a lot of. We cannot go. आम्ही त्याने क्वेश्चन चाललो आम्ही आन्सर दिलो आता इफ माय आन्सर इज रॉंग then what else I can do? Sir, can we ask No, the you question? now you have come with your mind that is all scarce. Can I- You will go with the mind that is all scarce. No, I am saying So what? now I cannot, you know what I can do. I have given you the right answer. Why the estimated cost and the actual cost there is so much difference. Difference is there. You I agree to this agree, point. but I told you when you say estimated cost, it doesn't have any relation with the actual cost. So actual cost can go up. By how much? Actual cost can go up. Because in this case, because I had not made an estimated cost, there is normally a process. Estimated cost, we send it to the 10 parties. We have a poll, the average or lower, we decide the estimated cost. So this is done by the central government. So therefore we wrote this was the estimated cost, and during various meetings, during the meetings are held by Power Minister, Honorable Minister or Government of India. We have raised this concern that the estimated cost is very, very low because people were not quoting because the estimated cost was low. So they said it doesn't have any relation with the actual cost. Whatever the value which comes under the after the tender is floated and whoever is L1, then you make your own mechanism to check. The own mechanism was to check with the other states because almost 80% of the state has gone for smart metering. We have seen their value and we have compared it and we have put them on the file. One question. Sir, you have one question. Sir, one question, sir. I'm sick of clarification. See, ordinarily what any common person would think, that when you put an amount to tender, in this case was 3 crores 96. Yes, 396. Huh? 396. 396 crores and odd. So when you put this, anybody who bids will bid lower. And L1, L2 is what you're going to take. But when your work order comes for 890 crores, L1 and H1 data. so you understand me? So only that is what we are asking for, that explanation. The discrepancy between 396 to 890 crores. Yeah. So first of all, again, when you speak, it has a lot of value. First is 396, no? Whatever Amit Bhavan calculated, 467. GST 460. Yeah. No, GST cannot be because higher than the... everybody listens to the media and unnecessarily, it becomes a big. After that, also there is a value. There is a lot of difference. That difference, I said, we also have asked clarification. We also asked many times whenever we can call central government meeting. So they say it doesn't have any relation with the. Now it must have arrived low. Why? Because they give grant to the state governments. So this could be the reason. I do not know. But we have asked. They say it doesn't have any relation with the actual cost. You can go with the actual cost as per your tender, and it is your decision because 90% of the cost you are paying That as a means state government. your tendered amount was not reflecting the correct value. Yes, in this case. Normal 99% That has is to where- be. That's what we are saying. I also agree, sir. I also agree, sir. Whoever did it, but you did wrong. Yes, sir. I also agree. 99% it has to be near to the Sir, one question. Sir, one question. Sir, one question. No. Exactly. One second. But the central government has made a value for what? No, that we will see that part two of it. Yes. Your department. Now we are very clear that the tender amount shown here is not relating to nearly the actual amount which would have been come Yes, for this. correct. Yes, sir. Yes. Correct, no? Which you can And the compare with other states discrepancy also. is, your justification is part two. Your internal correspondence is part two. But what I'm saying as a common layman, if I look at this and You are this, right. it is shocking. It is definitely, Yes, even which if- also you all were concerned Yes, about. it was shocking to me I also. put another way around to you. In case you had understood that this was it, and you had again retendered with that bid coming to that value, what would have been the difference? No, therefore we have consulted many other states and we found if we try to refloat it, it might be higher than this. And second thing, listen, let me finish. There is
around 300 crores grant. If we did not had to go ahead with the smart metering, even that grant would have not come to state government. So that was the one reason we had to take the feedback of many states and the central government. We wrote a letter. We have to quickly do it. And now that's not that quickly also. We have done exact number, I do not know, more than 50 times. I think it is 50 plus. It has been extended, and many times many people have, nobody had quoted. Because another, the last question. I want in to ask. huge millions of meters at all for the country, it has come at one time. Therefore, the cost was varying again and again. Not this kind of variation, but there's a cost variation. So till today, supply of meters is not proper as per the requirement of the different states. So there are multiple reasons, but I have explained you what exactly and how we did it, how we have arrived this cost. I'm only hoping, please understand, the system which the government follows of providing laptops for students. They place an order today and the laptop is delivered 6 months, 8 months later to the students. By the time that model is being delivered, it's already becoming obsolete. You understand? So you all are going to be getting meters probably 6 months, 8 months down the line after this work order has been issued. So you have to make sure that what you're getting is right and compatible and current. So that, So number two, I can answer. Wait, okay, you answer this. So therefore, what we did is most of the state has gone for smart metering, and there are a lot of issues. Starting always there are problems when you try to go for a new system. So being a small state, and here in Goa, the education on social media, people are, easily, therefore we delayed it. We wanted to see how the smart metering project goes and how it is implemented in the other states. And after that only, almost when 80% of the states have given the order, we have gone for the smart metering. What is the Only reason is just because there are a lot of communication problems. We have first, now also after giving order, we are first trying to assess the network connectivity every corner of Goa, especially Uzgaon, Walpoi, Kankon, like places. Till today the AMR are not working. So they are trying to give a different technology so that all meters get communicated, sir. Okay, second question which I have now, just clarify that the smart meter understanding which we understood at the last meeting when we had that electricity this thing. In the smart meter, a consumer has to load money into that meter. If he does not have the amount, then he has no electricity. Is that correct? So actually, smart metering is both ways, prepaid and postpaid. Now, many a times the opposition MLAs also talk that, many people, there are areas. Now, this is the best system where, I'm not saying that we are going to put it prepaid. Right now, 2 months bill amount, you have to give it as a security deposit. If we implement in prepaid, those 2 months you need not pay. That means you are still paying your bill after the month. So that money will be zero. You need not put any security deposit. And you have to put only your consumption. Second important thing, sir, you will come to know exactly what your consumption every 15 minutes. See, today, I myself doesn't come to know what was my consumption yesterday and for the last 45 days, till the bill comes. And bill only one consumption value comes, let's say 1,200 is a unit. How they are distributed over the time for this 45 days or 32 days or 30 days based on the metering cycle, I do not come to know. This is the perfect way to understand what is exactly the consumption every 15 minutes where I can always look into it and do the corrective steps. And even if there's an excessive leakage or something. Exactly. That time you will be able to hold us responsible, sir. You can exactly show the data when the power has failed, when the voltage has gone high, which hour the consumption has gone high. So actually this is empowering the consumer, sir. Therefore, actually तू सारको लाईनीर येता नो तुम्ही डिस्कशन डायवर्ट झाले आम्ही हांगा आयले तू आमकां सांग 20% नो तू 20% First of all, everybody listen. I am ready to give every clarification to your answer, to your question. All answers I will give. Provided, let's talk. Okay, so he'll ask you. Sir, one by one. Yes. आता तुम्ही सांगले दोन्ही इंजिनियर सांगले की ड्यूज असले अराउंड मोर देन 600 crores असले हे तुमचोच रिप्लाय आहा सो लेट मी फिनिश सो तुम्ही सांगले आता दोन्ही इंजिनियर सांगले की ड्यूज आता काय ना म्हणून सांगले तुम्ही काय दिले म्हणले ड्यूज ना एक क्वेश्चन माझ्याकडे अराउंड पॉइंट ऑफ टाइम कंज्यूमर विल बी देयर ना कंज्यूमर अराउंड 6,551 कंज्यूमरान तुमका 6,551 कंज्यूमरान तुमका
1 लाखाच्या वयर तुमकां ड्यूज दिवपाचे आहा. तितून तुमचे ऑफिस आसा, तुमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची 300 ऑफिसां जेंच्यांनी पयशे फारीक करूंक ना. ते 300 तितून डोमेस्टीक आसा, तितून गव्हर्मेंट इंडस्ट्रियल आसा, तितून आनी खुबशे आसा जे कमर्शियल आहा, इंडस्ट्रियल आहा, पब्लीक सर्व्हिस आसा. हे आयज तुम्ही सांगले, तूं कॅमेराचेर येतले की सगळे पयशे येयले. तू सांगा कितले पयशे येयल्या, कितले कोटी येयले पळय ते सांग. इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. तुम्ही लोकांक वचत त्या टायमार बिलांनी मारता, लायटीची स्ट्रीट लायटीक तुम्ही लायता, तुम्ही तुमचे एक्स्ट्रा चार्जेस कितें आसता सगळे तुम्ही लोकांक मारतात. आणि तुमच्या डिपार्टमेंटाची 300 ऑफिसां पयशे दिना. आणि सामान्य मनीस जर 1 म्हयनो दिना तेंचे लायट तुम्ही कट करता. स्ट्रीट लायट तुजी 4 भेटता, 4 भेटता, सांजच्या 4 भेटता आणि दनपारची 12 1 बसून असता. जायते कडेन टायम टू टायम जाता. पण हेका कोण जबाबदार? आणि हे पयशे हे बिल जनतेक दिवचे पडटा. हेचेर तुमचे कितें नियंत्रण आहा? आज पर्यंत कितले ऑफिस? सो माझ्या हांगसर तुजे ड्यूज कितके आयज बसून येयल्या? वचन ड्यूज कितले अजून तुझे आता अपडेट कितें आसा लेटेस्ट? कित्याक तुमी सांगले रिकवर जाले. सो कितले रिकवर जाले आउट ऑफ दीस 600 crores? कितले रिकवर केले तुम्ही? कितली ऑफिसां खुद्द तुमची कितले अजून अपडेट जाल्यात ते सांगून दिया आमकां. आणि तुम्ही जे ढवळीकाराक आता तुम्ही सांबाळपाचो प्रयत्न केला, विच इज व्हेरी रॉंग. यू शुड नॉट डू. ही शुड एक्सप्लेन, ही शुड क्लॅरिफाय. तुम्ही हे क्लॅरिफिकेशन दिवपाचे न्हू. त्यांनी व्हेरी क्लियर इन फ्रंट ऑफ मिडिया सांगला. आणि मिडिया भाव हांगा आसा, तेंच्यांनी प्रश्न केल्या. लोकांक अशे जातले लोक सांच्या, आणि तो एग्री जाला की हे लोकांचेरूच तो लागतलो म्हणून तो एग्री जाला. सो आता 4 दिसा उपरांत तेणी दुसऱ्या दिसा स्पश्टीकरण दिवंक जाय आसलें. आता तो 4 दिसा उपरांत 5व्या दिसा सांजच्या 4 तुम्ही म्हणटा त्या हिसपान तो प्रेस कॉन्फरन्स घेवन क्लॅरिफिकेशन दिवपाक इतके दीस तेका कित्याक लागले? आयज आमी हांगा प्रोटेस्ट करपाक घेराव घालूंक येयल्या म्हणून तो आता दिता. तुम्ही तेका सांबाळपाचो प्रयत्न करू नका. हे सरकार जे आसा हे सरकार लुटपाक आसा. आणि तुम्ही आसा ते आमचे ऑफिसर. तुम्ही ऑफिसर आहात ते आमच्या खातीर, तुम्ही सरकारा खातीर न्हू. तुम्ही गोयच्या जनते खातीर ऑफिसर जावन आसा. तुम्ही आमची बाजू मांडपाक जाय. सरकाराक प्रोटेक्ट करपाचें काम तुमचें न्हू. सरकाराक प्रोटेक्ट करपाचें काम ते तेंचें काम. तुम्ही तेंका प्रोटेक्ट करू नका. हे फटींग आनी परत एकदा फटींग उडयतलो. हे सगळे मिडिया हांगा आसा. ह्या सगळ्या मिडियान तेका क्लियरली विचारलेलें की लोक सांजच्या वक्तारूच सगळी चड लायट यूज करता. हे मिडियान विचारलेलें. तेच आमी तुमकां विचारूंक हे खरें काय म्हणून. तुम्ही आता तुम्ही मिनिस्टराक सेव्ह करपाचो प्रयत्न करता, ते करू नका. सो माझ्या प्रश्नाचे उत्तर दिया. कितले ड्यूज तुमकां येयल्या, कितले पेंडिंग आसा, आणि कितली तुमची ऑफिसां खुद्द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची 300 ऑफिसां तुम्हीच बरोवन दिला. ते कितली पेंडिंग आहा ती सांगा आमकां. First of all, second question पयलो आन्सर करता. Sir, 1 minute. Since you're answering, one more you will question get a chance. See, how minister protect करना. I am just explaining the stand, the issue, the clarification, for which yesterday minister called me up that he was supposed to take a press conference to clarify to the people of Goa. Now it was held in the evening because morning I was called for a chief secretary's. There was awareness week for which I was to be present from 10 to 1. So I had to come because of you and our people who came to, so that I can give clarification. Therefore, he kept the press conference at 4 o'clock. 4 or 4:30 again. I do not know when he has called the media. But he has called me at 4 o'clock with detailed paper regarding the tariff. So it is not that, because you all came, he is trying to give the clarification in the evening. It was decided yesterday. Yesterday only we decided to meet you. Yesterday, and after that, and only he got the information, and that's why he is giving clarification. Okay, that I do not know. Second is areas. Areas is a continuous process. Now, because central government said, because of the state government are also there are dues, therefore the smart metering prepaid has to be installed first to the government offices. It's a line. First is government offices. So we are going to do that. Now I said, the dues, complete dues have come. I have not said because it's a continuous process. Why I am saying, more for the 31st March, almost 80 to 90% had come. Little or left, 10 to 12%. Now again, every time, it keeps consuming. The meter keeps consuming, the government office keeps consuming. And the bills are issued. So there is 15 days plus 15 days we need to give that much period for payment. So
always dues will be there. So when you say that 80% is come, so that means around 400, more than 400 crores must have come in your office. Listen, now I'm talking about government offices. Government offices, not total. Now you said की गव्हर्नमेंट ऑफिसान 15 दिवसाचा टाइम असता आणि एक्सटेन्शन ऑफ 15 दिवस. येथे तुम्ही पहिले उत्तर दिला नाही. 600 crores is as on 21st July 2025. फिगर खंयचो 600 crores गव्हर्नमेंट जे केन्नाच नाशिल्लो. टोटल टोटल ड्यूज 572 करोड रुपया तुवें दिले केन्ना डेट 21 जुलयाक दिले. 21 जुलयाचो रिप्लाय. हो फिगर खंयचो 31st March 2025. सो तू एप्रिल मे जून 3 महिने खंय आशिल्लो 90 दीस खंय आशिल्लो कित्याक कट करूना. तुझ्या स्टेटमेंट आउट ऑफ व्हॉटएव्हर व्हॅल्यू प्लेस कीप चेंजिंग. लेट्स से तुम्ही कितलो म्हणला. हांव म्हणटा तूच म्हणटा 108 करोड गव्हर्नमेंटाचे कितलो. पब्लिक सर्व्हिसेस 108 करोड म्हणटा. यू आर टॉकिंग ऑफ टोटल ऑफ पब्लिक काय सांगले ना आता फुल 80% ऑफ 108 येयलो. This figure is as on 31st March 2025. So yes correct. तू 21 जुलयाक आमकां कितें सांगता. 21 जुलयाक तू सांगता की 108 करोड रुपया बाकी आसा एज ऑन 31st March. येस. सो 21 जुलै म्हणजे 90 दीस झाले. जेन्ना बजेट येयले इट क्लियर. तशें 90 दीस तुवें कित्याक तांची कट करूना. तू सामान्य म्हणजे 30 दिसान उडयता मरे. See, it is a government department. Therefore, I told you the same thing. The smart metering is because exactly. So, entire. अरे तो मंत्री आम्ही तुमका जीएमसीचे कट कर म्हणा. पण जीएमसीचे पैसे घ्या न्हू. आम्ही कट कर म्हणा. टाइम टू टाइम पैसे घ्या न्हू. खूप जण डिपार्टमेंटात घेतले. रिड्यूस झाला. आता 100% जाऊ ना. Therefore, smart metering we are trying to install at the government offices. What about commercial and industrial? Now, इतली वर्षा कितें करताले. This is pending from so many years now. Exactly. This is pending for so many years. This is not of this year, sir. तुम्ही टेबल दिला ना ना सर तुम्ही बरो दिता आणि लोकांक कितें दिसतलें की सगळें सिस्टमॅटिक आहा. ना ना आन्सर तुम्ही बरे दिता. आन्सर बरे दिता तुम्ही. This is pending. Out of 600 crores, active consumers will not be more than 80 crores. This is pending. These all are court cases. This is pending from so many years now. I'll tell you. And you are not doing anything. You are right. It is been pending. It is pending for many years. One company only, the bill was 1.23 crores. It has become 300 crores today. So this figure is of court case. One consumer only 300. Court case सगळे ना sir. Court case कितक्यो हा? Court case कितक्यो हा? So I am telling you on the broader side. One case itself is 300 crores. आणि ती कोर्ट केस कित्याक जाली? खंयच्यो कंपनी मी तातूंत डिटेलान या नाका. ताच्या प्रश्नाचे उत्तर मातशें दिया. मी खंय दिले दिवना तुमी अजून 108 दिला हांवें सांगला 108 हितूंतले बजेट येयली की ना 80% आमकां पैसे दिले. What is the actual amount? व्हॅल्यू जाय ना रायट ना. I cannot. You don't ask for 80% you calculate, sir. मी 1 मिनिट कंटिन्युअस प्रोसेस तुम्ही म्हणटा न्ही. तुमच्याच प्रमाणे हो फिगर वॉज ऑन 31st March 2025. Correct. तुम्ही आता कितें सांगलें की 15 दीस आमी बिल जनरेट करता आणि 15 दीस आसता एक्सटेन्शन. म्हटल्यार ताजो टाइम 30 एप्रिल 2025 सोंपलो. Okay, see, let me give a frank this the answer for this. Government offices being a necessity, emergency, all this, we do not immediately go, but we keep following up and we try to take the money. At the end of the year, full money comes to the government. What is emergency and what is common man? Because electricity department does book adjustment to government of Goa's funds. I come answer करपाक दी. Whereas other consumer like commercial industry, they close down the factory and they go, then becomes a problem. So therefore we need to disconnect. हांव तुका हे विचारता. तुमचे स्वताचे डिपार्टमेंट तुम्ही पैसे भरना आणि 300 ऑफिसां 300 ऑफिसां Smart meter, sir. Regarding smart meter, I have one question. One smart meter, only one question. सर आता तुम्ही म्हणले टेंडरिंग प्रोसेस. तो टेंडरिंग प्रोसेस पयलो तुमचो व्हेरी क्लियर स्लॉट आसा. तेजेर इन्क्वायरी पयलो जावपाकूच जाय. नाल्यार तुम्ही रिटेंडरिंग करा. नंबर 1. नंबर 2 तुम्ही म्हणटा स्मार्ट मिटराचेर आमकां इलेक्ट्रिसिटी सारखी मेळटली. करेक्ट. दिसाक वयता 5 पार्टी लायट. No, electricity not smart meter. Smart meter is a recording equipment.
It is not giving electricity. Coming to that, तुम्ही sir, I have one question to that. इन्फ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस कित्याक घालना सर? That's what my last 3 years. My question is just related to that, sir. One second. Even I have a question. स्मार्ट मीटर घालून There's किती फायदो? fluctuation in electricity. Okay, now your smart meter that you're going to install, and there's fluctuation in the electricity and power cuts. Is there any chance that the reading or anything can get, again it can restart or it can go zero? Because of power fluctuation, the smart meters, the readings can change. The readings can change. How the reading can spike. Yeah, something can happen. There can be a lot of things. How are you so sure that these things will not affect the reading of the meter? It can spike. Electrical appliances So my question, could you please answer to that? Even our advocate Carlos has agreed to it that when there are fluctuation in power cuts, the reading of the meters can spike. You're saying it can go zero, but it can spike. So what is the guarantee and how can you assure the people of Goa that by installing smart meters we can get the right readings and they will not be cheated? एक मिनिट डिस्कशन हे लांब होता. आम्ही कित्याक आयिल्ले त्या मुद्द्याचेर परत येवया की ताका वचपा जाय. आम्ही हांगा सिंपल कित्याक आयिल्ले, बाब अमरनाथान दोतोरान सांगलें की मंत्र्यान एक स्टेटमेंट केलो, मिडियान ताका प्रश्न केलो, ताणें मिडियाक सरळ सांगलें की तुम्ही स्टडी करनासतना आपल्याक विचारता, स्टडी करा. ताणें तेंय सांगलें की बाबा आपूण प्रपोजल घातला आणि जो मनीस 5 उपरांत पळय एक्सेस पावर कन्झ्युम करतलो ताका आमी 20% एक्स्ट्रा लायतले. सध्या तुजे कडेन कसलेच मेकॅनिझम ना की बाबा म्हज्या घरान हांव कितली कन्झ्युम करता, खंयच्या टायमार कितली करता, हे ना. हे केन्ना येतलें? जेन्ना पळय तुज्या आतां बॅक डोरान तो स्मार्ट मिटर पळय रेडी जाता ते येतकीच तुका कळटलें की बाबा कोणे कितली खंयच्या वराचेर लायट यूज केली. सो मंत्र्यान पळय स्टेटमेंट केला तो सारको केला. एकदा स्मार्ट मीटर आयले की आमच्या तकलेर, गोंयकाराच्या तकलेरी तलवार पडपाची आसा. आणि बाब अमरनाथान सांगलें तूं मंत्र्याक प्रोटेक्ट करू नाका, तूं आमचो मनीस, यू आर हियर फॉर द पीपल ऑफ गोवा. लोक गोंयचे तुका बऱ्या नदरेन पळयता की बाबा तूं आमकां वाचयतलो. हे मंत्री आज आसा फाल्यां आसचे ना, वर्सभर उरला तांचे मॅक्झिमम 12 ते 13 म्हयने हे गेले. सो आमकां तूं गोंयच्या जनतेक तो मंत्री कितें उलयता ते 4:30 उलोव. तूं हें सांगलें की आपूण डॉमेस्टिकाक हे लावचो ना, तेजी तूं ऑर्डर काड आनी गोंयच्या जनतेचो प्रश्न मिटय. स्मार्ट मिटराचे आमी मागीर नेक्स्ट टायम तुजे कडेन येवया. हे बाबा 900चे 450चे 900 करता जाल्यार सेपरेट येवया. दुसरे आतां तुज्या मंत्र्यान कितें सांगलें की तुमी म्हणटा तो नाका तशें लायट वापरता म्हणून तुमकां फायन पडपा जाय. ताणें सांगलें की तुमच्यो ज्यो रस्त्याच्यो स्ट्रीट लायट आहा पळय त्यो दिसभर चालू आणि ते तुझे फेलियर ऑफ युअर पर्सन. अमरनाथ बाबान सांगलें जायना, अमचे कडेन जाताय बी. हांवें सांगला थोडे कडेन जायना, चडशे कडेन जाता. बरें उलयला ते बरें उलयला सारकें. सगळ्याक नासता न्हू, टायमर आसता. टायमर केन्ना आता ताणें ना एकदा तो करता. शिरगांवच्या लायट गेली फोन केला आनी 5 मिनटांनी चालू केली तो करता. ते करना पूण आतां ना थँक्यू न्ही. हे तूं आतां आमचे 400 450 करोड वाचोवपाक आमकां तुजी हेल्प जाय. आमी वी वील नॉट लीव दीस मिनिस्टर. तूं डिपेंड करता. ते वाडोवपाचे उलयला. मंत्री सगळे युटर्न सकाळी उलयता, सांजचे दुसरेच उलयता. आमचे सीएम खुद आम्ही कॉपी दिता तुका ते टायम बीम सगळे घालून तेंचे टायमर ऑर्डर काडला. स्मार्ट मिटराचे टेंडर स्क्रॅप करा. टेंडर स्क्रॅप जाल्यार आमकां खूब लॉस जातलो. आमकां ग्रांट बीन आता तू सांगची ऑर्डर काड सो दॅट गोंयचे लोक बाबा टेन्शन ना. टेन्शन कमी करपाक
You also have to help as opposition. किती करू सांग मरे help? आम्ही आयले मरे clarification मागतात. सांगला नाही ते नाव म्हणतात. ते ऑर्डर कार्ड पण तुम्ही त्यांना हो, आठवडा देऊया. ना ना आता तुमका एक आठवड्याचा टाइम दिता तुमचं सरकार आहे, तुमचं सरकार आहे. मागे तोच आमचा ग्रांट आहे. त्याला अग्री केलं आमची सरकार आहे ना. आम्ही तुझ्या तू आता म्हणजे एक स्टेटमेंट दिलं आज आम्ही चीफ इंजिनियराकूय मेळ्ळे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या जी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट केल्या इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर ऑफ सुनील ढवळीकर आणि गोंयच्या लोकांचेर जो टॅरिफ इन्क्रीजाचो जो लोड आसा तो घालपाचो ताका लागून आमी प्रॉपर अपॉइंटमेंट घेतिल्लो आज सकाळी 9:30 सुमार आणि आमी गेल्ले समजून घेवपाक की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान एक चलयलां नाटक आणि इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टरान जे स्टेटमेंट केला ते कितें काय म्हणून कारण एक व्हडलो कन्फ्युजन क्रिएट करून दवरिल्लो मिठा फुडें मीठ खावप म्हणटा ते म्हाका दिसता सुदिना कडल्यान लोकांनी शिकप आमी वचून आयल्या वाल्मिकी तुमकां टेक्निकल जे आसा ते सांगतलो मागीर देन आय विल सध्या जी कॉन्ट्रोवर्सी आसा म्हणजे इन अ नटशेल सांगप जाल्यार गोंयकारांक आमचे लायटीचे बील खूब वाडपाचे आसा आनी ताचें कारण म्हळ्यार एक तर गव्हर्मेंट इज स्पेंडींग 500 crores प्लस सगळ्याचे नवे मिटर घालपाक 7.5 लाख गोंयभर नवे मिटर घालपाची हो एक प्रोजेक्ट काडिल्लो आसा आनी तो एका कंपनीक वचपाचो आसा तो कंपनीचो मालक कोण त्या कंपनीच्या मालका कडेन ह्या मिनिस्टराचें रिलेशन कितें आमकां खबर ना ते मिडियान विचारचें आनी गोंयकारांनी विचारचें सो हो एक पयली कॉस्ट आसा 500 कोटी आनी तो कॉस्ट जशें आतां कोणूय आपली लायटीची बिलां उगडून पळयात तुमी जे कन्झम्पशन केलां ताचे 1000 रुपया बील आसतले पूण तातूंत मागीर कसले कसले चार्ज घालून पळय आनीक 800 रुपया 1000 रुपया एड जाता न्ही तातूंत हो स्मार्ट मिटर सरचार्ज म्हणून तुमकां तुमचेर घालपाचें आसा हेजे 500 कोटी दॅट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम सेकंडली व्हडलो प्रॉब्लम म्हळ्यार जे हे जे नवे मिटर घालपाचे आसा ते डिसेंबरांच्यान दूज आर कॉल्ड स्मार्ट मिटर्स हातूंच्यान टायम ऑफ डे टॅरिफ बिलिंग जातलें टायम ऑफ डे म्हळ्यार 24 वरां विल बी डिवायडेड इंटू 3 स्लॅब्स एक म्हळ्यार सकाळचे 9 ते सांजचे 5 दुसरो म्हळ्यार सांजचे 5 ते रातचे 1 पर्यंत आणि तिसरो म्हळ्यार सांजचो रातचो 1 ते सकाळचे 9 पर्यंत इन दीस 3 स्लॅब्स आणि ह्या तिनूय स्लॅबाक वेगळ्यो वेगळ्यो रेटी आसतल्यो आणि जशें आमी काल प्रेस कॉन्फरन्सान सांगलां ज्या वेळार सामान्य मनीस सगळ्यांत चड कन्झम्पशन करता त्या वेळार रेट सगळ्यांक हाय सो not only has the electricity department and Bharatiya Janata Party government of Goa increased the rates म्हणजे जी टॅरिफ आसता पळय न्ही युनिट पर रेट किंवा पर युनिट रेट आसता ती वाडयल्याच पूण ताज्या वयर 20% एक्स्ट्रा चार्ज करतले ड्युरींग द टायम वेन यू कन्ज्यूम द मोस्ट सो आमी हे सगळे फायंड आउट करपाक गेल्ले आनी डिपार्टमेंट आमकां सांगतात की एक्चुअली तुमचे बील कमी जातले म्हणटात वी हॅव नो रिजन टू बिलीव दीस हे कित्याक कमी जातले म्हणटा ते की तुम्ही बरे भशेन यूज करात तुम्ही जे त्या टायमार पीक टायमाचेर जे
मशिनां किंवा डिवायसीस जे यूज करतात आमकां सांगता की तुमी ते कमी रेटिवाच्या टायमार यूज करा. अशें आमी फूल आमचें लायफ चेंज करूंक शकना न्ही. सो हे जे आमकां फसवणूक करपाचे प्रयत्न चल्ला डिपार्टमेंट आनी भारतीय जनता पार्टी गव्हर्मेंटाचो, ताचो आमी निशेध करता. इट इज अ सिंपल फॅक्ट की स्मार्ट मिटरिंग लागतकच ज्या मनशाचे 1200 बील येता ताचे 2500 ते 3000 बील येता. हांव तुमकां बरोवन दिता, बिकॉज दॅट इज द होल इंटेन्शन ऑफ भारतीय जनता पार्टी गव्हर्मेंट. ज्या लोकांच्यो गरजेच्यो वस्तू आसा, जावं ते लायट आसूं, उदक आसूं, पेट्रोल आसूं, गॅस सिलिंडर आसूं, तातूंच्यान एक्सटॉर्शन करता भारतीय जनता गव्हर्मेंट. सो we came to ask for some clarification, but we are absolutely not convinced. आणि म्हाका दिसता हें आतां एक लोक आंदोलन करचें पडटलें. तुमकां सगळ्यांक जाणां सगळ्यांक याद आसतली 5 वर्सां पयलीं आम आदमी पक्षान गोंयभर 20 आंदोलन केल्लें. 350 पब्लीक मिटिंग्स आमी गोंयभर घेतिल्ल्यो हेंच सांगपाक, बिकॉज दीस इज वॉट भारतीय जनता पार्टी हेज डन इन ऑल द अदर स्टेट्स वेर दे हॅव बीन रुलींग. आनी हें गोंयांत जातलें म्हणून 5 वर्सां गोंयकारांक आमी सावध केल्लें आणि आज आमकां हे सोंसचें पडटलें. सो वी आर अगेन गोइंग टू गो बॅक टू द पीपल अँड स्टार्ट वीज आंदोलन 2.0. कित्याक हे जे डिपार्टमेंटान प्रपोजल केला आतां ते तुमकां सांगतले ना टायम आसा, 2 वर्सां 3 वर्सां लागतले. केन्ना 2 वर्सां आसूं 3 वर्सां आसूं, केन्ना तरी आमच्या हड्ड्यार पडपाचें आसा हें. आनी हड्ड्यार पडच्या पयलीं सुद्दां हे स्मार्ट मिटरिंगाचें जे इन्स्टॉलेशन जातलें तातूंतच 500, 700, 800 कोटी वचपाचें आसा हातूंत. सो दीस इज अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ मनी which is going to be extorted from the public, and ekda the meter lagtokos through the electricity bills there will be more extortions permanently. So we condemn this step. We demand complete scrapping of this whole insane and nonsensical idea. ह्याच्या मनशाच्या तकलेन आयला पळय न्ही, हे सामको कोण तरी एक क्रुएल मनीस, म्हणजे लोकांक कशें जगपाक सुद्दां दिवंक सोदिना अशा मनशाच्या तकलेंच्यान ही आयडिया आयल्या. वी कंडेम दिस कंप्लीट प्रोजेक्ट अँड वी डिमांड द स्क्रॅपिंग ऑफ द स्मार्ट मिटरिंग इन गोवा. अमित बाब तेणी आतां सांगलेलें म्हाका दिसता आमी आतां श्री कृष्ण सुदीला आमी वी हॅड गॉन एज अ डेलिगेशन. आमी विचार केल्लो की खंय ना खंय तरी गव्हर्मेंटान कन्फ्युजन करून दवरला. आनी कन्फ्युजन करपाक कारण म्हणल्यार जो आमचो मिनिस्टर आसा इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर बाब सुदीन, ही ट्रायड टू टेल दॅट तूं चड वापर करतले आनी जाल्यार ते वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कन्फ्युजन म्हणजे पीपल ऑफ गोवा शूड बी कन्फ्युज आनी एक्सेप्ट करपाचें. परिस्थिती अशी आसा प्रॉब्ली आतां 2027 इलेक्शनाचे दोळो धरून सरकार मे डिले दीस वॉट एवर इट इज बिकॉज दे आर डिमांडिंग ऑल्सो एंड इट्स बिकम अ इश्यू दे नेवर एक्सपेक्टेड. पण आमी जो आज तांकां अंडरस्टँड करून घेतलो तो स्लॅब जे सरकाराची जबाबदारी आसली सांगपाची, तो म्हणजे 9 ते 5 जे सकाळचे 9 ते सांजचे 5 पर्यंत खंय जो 1 रुपयाचो आसा तो 80 पैसे जातलो. म्हणजे ज्या टायमार आमी इलेक्ट्रिसिटी यूज करना, आमचे मिडल क्लास जे गव्हर्मेंट सर्वंट आसता कोण कामाक आसता ते सकाळी भुरगीं स्कुलान पेरंट्स कामाक वता, लायट चलना 9 ते 5, 5 5:30 संक आमी घरा पावता. संक घरा पावले उपरांत आमी भुरग्यां बरोबर बसता, जेवता, खाता. हे मिडल क्लास मनशाचें सांगता जाका इलेक्ट्रिसिटी यूज जाता त्या वेळार म्हणजे 5 सांजचे 5 ते रातचे 1 पर्यंत 120% बील, म्हणजे 1 रुपया जे बील येता ते 1 रुपया 20 पैसे आसता. 9 ते 1 म्हणजे 5 ते 1 ह्या टायमारूच लायट यूज करना जाल्यार केन्ना करप? आमी बंद करपाची लायट सांजच्या वेळार घरा पावल्या उपरांत लायट बंद करपाची अशें सरकाराक दिसता की 120% तुमी बील. घरची बायलां आसा ती रांदता, भुरगीं टीव्ही पळयता, आमी एक कितें फॅमिली म्हणून टायम स्पेंड करता तो काळखान स्पेंड करपाचो. मागीर रातचे 1 ते सकाळचे 9 त्या वेळार आमी म्हणटा EV चार्जिंग हे ते लोक लायता म्हणून ताका 100% बिलिंग आसता. हे जे स्लॅब आसा दीस वील बी कंट्रोल बाय अ स्मार्ट मीटर. आनी हो स्मार्ट मीटर म्हणजे कितें, आतां आमकां बील येता म्हयन्याच्या एंडाक आनी सपोज एक दीस कोण बरो ना जालो, पगार कमी आसा, कितें आसा जाल्यार आमी थोडो तो इंट्रस्ट भरून बील फुडें भरता. पूण आज परिस्थिती अशी जातली की इफ यू हॅव टू रिचार्ज दॅट मीटर, म्हळ्यार 1000 रुपया रिचार्ज केलो आनी तो जर रातचो सोंपलो तुका येतलेंच, तुजे कडेन पयशे ना, रातचो सोंपलो जाल्यार तुजी इलेक्ट्रिसिटी बंद. You cannot use electricity, current it will shut itself. So this is the smart meter which is another 500 crore expense. So आज गोंयकारांचेर हे लादपाक सोदता. आनी खंयच ना खंय आमी आतां पंजाबाक 250 युनिट फ्री दिता पयल्यो, आमी म्हणना फ्री नाका दिवंक, पूण एटलीस्ट हे बर्डन आमचेर घालूं नाका.
जे 300-400 कोटी तुमकां गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटांतल्यानूच येवपाचें आसा ते तरी कलेक्ट करून हाडा आनी सेव दीस बर्डन ऑन मिडल क्लास हू इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट सफरर ऑफ दिस. जो मध्यमवर्गीय मनीस आसा प्रॉब्ली श्रीमंतांक हाचो कांय फरक पडना, बारीक घरांनी इतली कमी लायट जाता, बट वेन इट कम्स टू मिडल क्लास दे आर द हायेस्ट कन्झ्युमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आनी तांकां हाजो मॅक्सिमम इफेक्ट जातलो. सरकारान म्हाका दिसता हाजेर इमिजिएटली क्लॅरिफिकेशन दिवन सांगचें पडटलें ह्या 2 दिसां भितर की आमी कितें करपाचें आसा, ना जाल्यार आमी आंदोलनाक वतले. आमी त्या दिसा सांगिल्लें, आज आमी समजून घेतलें म्हणून कितें आसा तें. गरज पडली जाल्यार आम आदमी पार्टी लोकां मदीं वतली आनी लोकांक घेवन हें आंदोलन करतले. आनी वी वील stop these meters being installed and this electricity tariff hike, which is already higher in terms of 25% additional charges. आता सीन तुमकां कितें एक्सप्लेन केलें? ही आनी कितें एक्सप्लेन करतलो. सी म्हणटा ताणें स्लॅब दिले, ताणें आमकां सांगलें अशें तरेन इतलो फरक पडटा. गोंयच्या भायर इलेक्ट्रिसिटी कमी आहा, हांगा म्हारग आसा, आमी म्हारग आसा, गोंयांत कमी आसा म्हणटा तो. पूण हें सगळें पयलीं पासून आशिल्लें. आतां बदललें कितें? इव्हेंट वाडले सरकाराचे की वर्सान जे 4 इव्हेंट जाताले ते आतां 100 इव्हेंट जाले 20-20 कोटीचे. ताका पयशे काडपा खातीर मिडल क्लास मनशाच्या बल्सांतल्यान पयशे काडप. सो गव्हर्मेंट इज ट्रायंग टू फंड देर इव्हेंट्स and their event management which they are doing all over Goa with the help of getting this money out from people's pockets. आमी बाबा आमी आनी एक पळयता स्ट्रीट लायटीचो जो खर्च आसा, स्ट्रीट लायटीचो बील आसा पळय, आनी मिनिस्टराचो एरगंट, मिनिस्टर आज सामको एरगंट जाला. ताका कितें तो नितीश कुमार गोंयचो, हांवें त्या दिसा सांगिल्लो, खंयच्योय पार्टी येवं तो तांचे बरोबर आसता. कारण ही जी बहुजन समाजाची महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाची पार्टी आशिल्ली ती ताणें काबीज केल्या आनी इट हॅज बिकम ही स्वताची जागीर आनी तो समजता जागीरदार आपूण म्हणून. आनी तो डिसायड करता की 2 आपले निवडून आयल्या पुरो म्हणटा तो आनी ताजो भाव बाकीचे झक मारून. एकट्यान तर ताणें एका व्हड्यान दुसऱ्यान पांय दवरलात पेडणेकारान, तो मांद्रेकारान. तो मांद्रेचो तो श्यामा बरोबर चार्टर फ्लायटीन भोंवत आसता. तो ऑलरेडी ताका जाला खबर गेला झक मारून म्हणटा तो आपले 2 निवडून आयले जाल्यार खंयचोय सरकार आसा आपूण तातूंत आसतलो. हो एरगन्स ह्या इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टराचो जो आसा तो एरगन्स हाच्या उलोवण्यांतल्यान दिसून येता. वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी म्हणल्यार कितें? तुज्या बंगल्याची इलेक्ट्रिसिटी जी चालू आसता तूं नासतना आनी ताचे पयशे गरीब लोक भरता, टॅक्सपेयर भरता. दॅट इज नॉट वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जे आज स्ट्रीट लायट सांजचे 4 सुरू जाता, कालूय तुमी दाखयले, दॅट इज नॉट वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तुमकां मंत्र्यांक जो फुकट पावर आनी हें मेळटा दॅट इज नॉट वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आनी एक मिडल क्लास भुरगो मनीस जो 5 ते 6 मध्ये आपल्या फॅमिली बरोबर टायम स्पेंड करता आसतना पणट्यो आनी लामंड्यो लावन बसपाचो ताणें. दिस इज वॉट इज द एरगन्स ऑफ दीस गव्हर्मेंट अँड दिस इज वॉट दे आर ट्रायंग टू डू. वी डिमांड दॅट इमिजिएटली हो जो टॅरिफ हायक आसा तो रोल बॅक करचो. वी डिमांड की हे स्मार्ट मिटर इन्स्टॉलेशन आसा ते बंद करचे आनी एटलिस्ट 24 वरां प्रॉपरली लायट लोकांक पावची. हे सरकारान हाजे बरोबर स्टेप. फुडें कितें एक्शन आसतलें? आमी 2 दीस टायम दिला, तांकांय सांगला की तुमी जाय ते डिसिजन घ्या. तुमकां जाय जाल्यार लोकांक तुमी सांगा कितें तें आनी क्लॅरिफाय करा हे कितें इशू आसा तो. आनी कशें भायल्यांतल्यान कोण हांचेर प्रेशर घालता काय इनडायरेक्टली सरकाराचेच मनीस हातूंत कोण इन्वॉल्व आसा अँड वी आर ट्रायंग टू get this smart electricity 90% above केल्ले आसा तेजे. what we understand is 90% EMP आशिल्लो ताच्या पेक्षा एस्टिमेटेड कॉस्टा पेक्षा 90% हायर कनेक्शन जातलें. how is that possible? So you cannot even fight for something because your money is already with them and it is consumed by electricity department for providing you power. right wrong तू झगड करपाकूच शकता ना. आनी एक सामान्य मनीस जो मिडल क्लास मनीस ताचो पगार 10-15 हजार आसा ताका जेन्ना 2-2.5-3 हजाराचो शॉक येतलो लायटीच्या बिलाचो पळय दॅट वील नॉट बी एबल टू रिकवर फ्रॉम दॅट शॉक. बिकॉज खंय ना खंय तरी आजूच आमकां कळपाक लागलें की हे दुसरे मिटर लायिल्ल्याक 800ची बिलां 2000 जाल्या. इमॅजिन स्मार्ट मीटर लागले म्हणटकूच ताची परिस्थिती कितें जातली. सो आय थिंक दिस इज अ बिग स्कॅम बाय गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. भारतीय जनता पार्टी मिडल क्लास जे लोक आसा तांकां खंय ना खंय तरी लुटपाचो हो प्रयत्न आसा. जशें श्रीकृष्ण बाबान तांकां एक प्रश्न केला ताच्या घरा कडेन ताचो मिटर थंय तो म्हणटा काणनिजम सकयल्ले आपल्याक दिसना म्हणून तो बील दिवचो ना म्हणटा पळय तो कोण तो लायनमॅन आसा तो. दीस इज द एरगन्स. आतां इतलो थंयच आशिल्लो मिटर ताका बील येतालें तो म्हणटा आतां तुका आपूण दिवचो ना कारण तो आतां प्रॉब्ली आम आदमी पार्टीन आसा म्हणून आसा. बट दीस इज वॉट इज द स्टेट अँड फेट of common man in Goa, and I think it's time to raise issues. We will do. Wastage ते म्हणले वेस्ट tariff ते डिफाइन केला त्यांनी
बेसिकली तोच तेंचो मरे एरोगन कितें म्हणटा की तो स्लॅब जे म्हणटा तो स्लॅब आसा पळय सगळे हे समरायज करपाक गेले जाल्यार हो 5 ते 5 ते 1 आनी 1 ते 9 5 ते 1 तेन्नाच चडशे लोक घरा आसता आनी तेन्नाच सगळे जे कामाक वयता सगळे त्या टायमारूच घरा येता त्या टायमार 120% आसा समज 120% त्या टायमार आसा ते म्हणटा कितें तुमी सारखे वापरिना म्हणून तुमकां चड बिल येता पण सारखे वापरता काय ना हे तांकां कशें खबर आसा नॉर्मल एसी घरान चालू आसा 2 एसी चालू आसता त्या टायमार ते आसता सो दिस इज होच एरोगन म्हणटा तो अमितान म्हणलो तो होच एरोगन की एरोगनच्या खातीर ते चल्ला सगळें नमस्कार. या दिसांनी भारतीय जनता पार्टीच्या मुख्यमंत्र्याक आणि मंत्र्याक एक संवय झाल्या गाडयांत बसप आणि इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट करप ऑन पॉलिसी डिसिजन्स विच इज ॲब्सोल्युटली मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी. आता गेल्ल्या आठवड्याक पॉवर मिनिस्टरान गाडयांत बसून एक स्टेटमेंट केलो की सांजे 5 ते सकाळी 9 जे लोक इलेक्ट्रिसिटी कन्झम्पशन हाय करतले तांकां म्हणपालो 20% आपूण फायन लायतलो असो एक ताणें उल्लेख स्टेटमेंट केलो. मिडिया भावाचे हांव धन्यवाद करता कित्याक तुमी ताका क्रॉस क्वेश्चन करून विचारले की सामान्य गोंयकार सांजे 5 ते सकाळी 9 भुरगीं रातची शिकतात मनीस कामाक जो वता तो घरा कडेन येता आपलो मोबायल चार्ज करता लॅपटॉप चार्ज करता न्हावपाक वता गिजर ऑन करता गाडी इलेक्ट्रीक हे सरकार मोदी सरकार पळय सांगता की ग्रीन रेव्होल्युशन करात ईव्ही व्हेकल करात त्यो ईव्ही व्हेकल तो चार्जिंगाक लायता हे सगळे आसतना इरिस्पॉन्सिबिलिटी ताणें तुमकां सांगलें की तुमचे कडेन स्टडी ना तुम्ही स्टडी करा आणि मागीर आपल्या प्रश्न करा. शेनवार जालो आयतार जालो पुराय गोंयभरची जनता आज काचाबूल झाली की पयलीं आनी 4% हायक मारला तातूंत भितर सांजे 5 ते सकाळी 9 आमकां आतां 20% चड दर वाड जातली. आता सिंपल आमी ताका प्रश्न केलो की बाबा तूं प्रत्येक मनशाच्या घरान कोणे बाबा चड इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम केली हाचो मेकॅनिझम कितें कित्याक आज मेकॅनिझम ना. आज बाब कांदुसाच्या घरात आनी बॅकडोरान स्मार्ट मीटर हाडपाचो प्रयत्न करता. आता एकदा स्मार्ट मीटर जशे लागले की सरकाराक कळटले की हांवें खंयच्या वेळाचेर कितलो पॉवर कन्झम्पशन केलो. सो मंत्र्यान जो स्टेटमेंट केला तो चुकीचो न्ही तो तुमचेर आनी एक लावचो ना म्हणून ताणें सांगला. एक बरें दिसलें की ताणें उल्लेख केलो की काही महिन्यांनी काही वर्सां भितर तुमचे सरकार येता सरकार येतकीच तुम्ही ग्रांट दिया म्हणल्यार आज गव्हर्नमेंट ऑफिसर ऑल्सो हॅव रियलायज दॅट इज बीजेपी गव्हर्नमेंट इज अ करप्ट गव्हर्नमेंट. 2027 उपरांत गोंयकारांक कशी सबसिडायड रेट इलेक्ट्रिसिटी दिवची ताचेर आमी विचार काडुया. ताचेर पॉलिसी डिस्कशन जावपाक जाय हांचे भशेन न्ही काडली जीप लायली तळ्याक. आता दुसरें जे हांवें सांगलें की मेकॅनिझम ऑफ कमिंग टू नो की बाबा कोणे कितली इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम केली हे स्मार्ट मिटराच्या मार्फत आमकां कळटलें. आता जेन्ना आमी ताका प्रश्न केलो कित्याक ताणें 21 जुलय 2025 स्टार एलएक्यू क्वेश्चन नंबर 5A पुट बाय MLA श्री एल्टन डिकोस्टा एडवोकेट कार्लोस फेरेरा अँड लीडर ऑफ ऑपोजिशन युरी आलेमाव हांचो जॉयंट क्वेश्चन तातूंत आमी विचारिल्ले की बाबा आज सरकाराच्यो एरियर्स एज ऑन 31 मार्च 2025 कितल्यो आसा हे ताणें आमकां एलएक्यू उत्तरान दिल्लें. जवळपास 570 करोड रुपया ड्यूज बाकी आसा तातूंतले 108 करोड रुपया गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटाच्या. जेन्ना सीई उत्तर दिवपाक गेलो तो आपल्याच शब्दांनी फसलो. ताणें सांगलें की बिल जनरेट जाता 15 दीस लागता ताच्या उपरांत 15 दीस आसता ते पे करपाक म्हणल्यार 30 डेजां भितर ते फारीक जावपाक जाय. हो आंकडो 31 मार्च 2025 उत्तर केन्ना दिला 21 जुलय 2025 म्हणल्यार 90 दिसांनी उत्तर दिला. हाजे वयल्यान सिद्ध जाता बाबा मन्नाथान ताका विचारलें की ह्या 500 करोडातले तुवें कितले करोड वसूल केले तर तो फिक्टेशियस नंबर मारता 80% 70% एक्चुअल आंकडो हांकां खबर ना. This shows that government is not serious in
पेइंग देयर ओन बिल्स, बट दे वॉन्ट टू जो सामान्य बारीक गरीब गोंयकार आहा पळय ताका त्रासान घालपाक हे सरकार मुखार आसा. आता त्याच क्वेश्चनान आमी आनी एक प्रश्न विचारिल्लो की स्मार्ट मिटर जे घालपाचो प्रयत्न जो चल्ला ताजे टेंडर कितल्या रुपयाचे आणि कोणाक मेळ्ळे हे आमी प्रश्न विचारिल्लो. एनेक्शर नंबर 4 ऑफ सब क्वेश्चन नंबर डी ताणे उत्तर दिले की एस्टिमेट जो केलो ऑफ स्मार्ट मीटर्स that was 396 crores 11 lakhs 86,440 rupees without the GST टेंडर व्हॅल्यू. ताका जर तर आम्ही जीएसटी लायलो कित्याक सीई थंय आमच्याकडे आर्ग्यू करपाक लागलो की हो फिगर जीएसटी पसत ना, ताका हांवें 18% जर तर जीएसटी लायले जाल्यार ते जाता 467 crores टेंडर व्हॅल्यू विथ जीएसटी. ताजे उपरांत टेंडर जाता. मजा अशी की टेंडराक दोनूच लोक पार्टिसिपेट जाता, एक जाका हे टेंडर मेळा आणि दुसरो या 97,693 म्हणल्यार 91% एबाव टेंडर ते इश्यू जाता. आणि तो सांगता आमकां ना L1 जो आशिल्लो ताका आमी दिले. आता L1चो फुल फॉर्म कितें? लोवेस्ट वन. सरकाराचो टेंडर एस्टिमेट आशिल्लो 467 crores विथ जीएसटी, टेंडर दिलो 890 करोडाक, म्हणल्यार ते N1 जायना, ते जाता H1. हायेस्ट पळय कोण लोवेस्ट आशिल्लो ताका ते टेंडर गेला. हातून आमकां प्रायमा फेसी दिसता की दिस इज अ स्कॅम. सीन सांगले की जेन्ना हे टेंडर इश्यू जालें सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची ग्रांट मेळपाक लागून हो टेंडर एस्टिमेट केलो. ताज्या उपरांत टेंडर दिता आसतना ताणें पळयलें ह्याच डिपार्टमेंटाने टेंडर दिला, स्टेट गव्हर्नमेंटान दिला 890 crores जेन्ना ताणें दिले ताणें आमकां सांगला की आपूण पत्र बरयलें सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक की एस्टिमेट आसा 467 आणि टेंडर व्हॅल्यू जाता 890 crores. सो ताणें ऑन रिकॉर्ड आसा, ताणें सांगलें हायर अप्सांक सांगला की तूं स्टडी कर आणि तूं ते इश्यू कर. आता म्हाका एक सांगा, जेन्ना टेंडर 91% एबाव वता, ऑलमोस्ट अबाउट डबल, तेन्ना ह्या सरकाराची मात्तूय रिस्पॉन्सिबिलिटी जायना की बाबा 450 करोड रुपया टॅक्स पेयराचे चड वता, तातून इन्क्वायरी जावपाक जाय, परत ताचे एस्टिमेट जावपाक जाय, एक कोण थर्ड पार्टी एजन्सी काढून चेक करपाक जाय की बाबा खरेंच त्या मिटराक प्राइस वाडला काय ना. आज स्मार्ट मिटराचे आमी चड डिटेलान या नाका, पूण हे स्मार्ट मिटराचे स्कॅम हे आमी एक्सपोज करतले. आता स्मार्ट मीटर आयलो खंयच्यान? स्मार्ट मीटर आयलो बिकॉज जे तलवार ऑन गोंयकार्स हेड. आमी कशाच पद्दतीन हे 20% हायक फॉर डोमेस्टीक कन्झम्पशन जावपाक दिवचे ना. ताणें आमकां एश्युरन्स दिला की सांजचे म्हणल्यार आपूण काडटा. आमी तरी मुखार अजून एक आठवड्याचो ताका टायम दिता. जर तर एका आठवड्यान जर तर ते येना जाल्यार म्हाका हेचेर डिपेंड आसता. ह्या सरकारा कडेन कसल्योच येवच्यो ना, ह्या सरकारा कडेन कसलीच पॉलिसी ना. अरे वी आर 100% पावर बायिंग स्टेट. ह्या सरकारान कसले म्हाका सांगा तुम्ही स्टॅटिस्टिक्स केल्या किंवा स्टडी केल्या की गोंयकारांक जी इलेक्ट्रिसिटी जी सप्लाय जाता ती इंडस्ट्री क्वालिटी सप्लाय जातली हाचो कसलोच तांचो हाजेर स्टडी ना. विच आय थिंक टाइम विथ टाइम वी विल टेक अप दिस इश्यूज. फुडे जो आज विषय आशिल्लो 20% दर वाडीचो ऑन एक्सेस पॉवर कन्झम्पशन ताणें एश्युरन्स दिला सांजचे मेरेन येतले. जर तर येना एक आठवड्याचो टाइम दिवया. जर तर हे सरकार हे डिसिजन रिवर्स करना जाल्यार आमकां प्रत्येक गोंयभर जितली इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसां आहा थंय आमी प्रोटेस्ट करतले. आणि एक लास्ट हांव ह्या मंत्र्याक ढवळीकराक सांगपाक सोदतां, तूं एक सिनियर पॉलिटिशियन, फाटल्या दिसांनी तुवें इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट केलो, आमी ताचेर कांय रिएक्शन दिवं नाशिल्लें. तुवें उल्लेख केलो की कोण कोण मायनिंगान आसा ते आपूण काडटा. तुका ओपन चॅलेंज दिता की तुवें काडचे कोण मायनिंगान आसा, कित्याक तुवें सांगलें की आपल्याकडे सगळे चिट्टो आहा म्हणून काड. तुका ओपन चॅलेंज, कोण मायनिंगान आसा, कोणे पयशे खाले, कोणे पयशे चोरले हे काड. कित्याक तुजो आज कॅबिनेट कलीग दिगंबर कामत जाचेर 35,000 कोटी रुपयाचो ह्याच सरकारान मनोहर पर्रीकरान जो आरोप केल्लो, जी मुख्यमंत्र्याची बायल तेन्ना म्हाका दिसता महिला अध्यक्ष आशिल्ली गोंयची, ती गोंयभर बसून सांगताली मरे की हो स्कॅमिस्ट म्हणून. सो जेन्ना आता तुम्ही बसता कॅबिनेट मिटिंगेक तेन्ना मुख्यमंत्री ताका कितें म्हणून उलो मारता आसतलो काय
ए स्कॅमिस्ट 35,000 कोटी सांग म्हणून म्हाका दिसता हे बीजेपीचे सरकार हे फक्त गोंयकारांक फटयता. ढवळीकाराक एक हांव शेटकावणी दिता की तुवें गोंयच्या जनतेक तुका आमी पळयला. हाका आनी एक संवय हो दिसाचो न्हिदता आनी रातचो जागो आसता. असेंब्लीन आमी पळयला असो करून बाब दोतोरान सुद्दां युरिया लेमॉन ताका 4 फावटी उठयला. असो करून न्हिदता तो असेंब्लीन दिसाचो. सो म्हाका दिसता तुमी हे जे मंत्री दिसाचे न्हिदता रातचे जागे आसता पळय हे असले तुमी तुमचे वजे काडून गोंयकाराचेर घालचे न्ही. स्टेटमेंट करता रिस्पॉन्सिबली स्टेटमेंट करा. कितें पॉलिसी हाडटा पयलीं लोकांक ती घाला, स्टेक होल्डरांक घाला, सजेशनां घ्या, व्ह्यूज घ्या आनी मागीर लोकांक जाय तशें करा. तुम्ही गोंयकाराचे लादता का? आमी लादपाक दिवचे ना. थँक्यू. मंत्री लायटीचो मंत्री तेजी स्वताचीच लायट सारकी पिकी जाता. तो कितें उलयता तेकाच खबर. ताणी ते 20% उलयला. तेका संवय जाल्या PWD मिनिस्टर आसतना ती पर्संटेजीची खबर आहा तेका आनी तेका लागून तो 20% उरला आनी त्या 20% कन्फ्यूज. तो कितें म्हणटा 20% जे कमी वापरतले तांकां 20% सबसिडी मेळटली, डिस्कावंट मेळटलो आनी जे चड वापरतले तांकां 20% लायतलो. हे खंयचे गणित तो 2 वर्सां म्हणटा तो आपणे अभ्यास केला. 2 वर्सां अभ्यास केल्या उपरांत हे गणित कशें पळय ते तुमकांय कळना त्या दिसा आनी गोंयच्या जनतेकूय कळना. हेका परत गोंयच्या विधानसभेन आमच्या आमदारांनी खास करून आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशनान सांगला हेका की जे ड्यूज आसा, थकबाकी आसा, जवळ जवळ 600 कोटी जे सरकाराक येणे आसा लायटी खात्याक ते पयलीं एकठांय कर. ते एकठांय करचे सोडून हे लोकांची बॉल्सां साठोवंक लागल्या. सो लोकांक लुटपाक लागल्या. सो आमी ह्या ढवळीकाराक विचारूंक सोदता तुजो वो सांजची 5 ती सकाळचो 9 लोक सगळे सांजच्या वखदां लायट यूज करता. जे तुमी ताका प्रश्न केले लोकांक रांदपाक जाय, लोकांक न्हावपाक जाय, लोकांक कपडे उमळूंक जाय, सगळ्या भुरग्यांक आपणाच्या तयार करपाक जाय, टिफीन तयार करपाक हे सगळे त्याच टायमार जाता आनी त्याच टायमार हो चड बिल लावन हो लोकांक लुटपाक सोदता. आतां आमी जेन्ना घेराव घालता तेन्ना हो इंजिनियर सांगता तशें ना, ते डॉमेस्टीक लोकांक लागचे ना, ते कितें तो तेका प्रोटेक्ट करूंक सोदता. तुम्ही क्लियरली मिडिया भावांनी क्लियरली तेका विचारलेले, क्लियरली तेणी सांगलेले, क्लियरली गोंयच्या जनतेक उद्देशून लोक कितें करता म्हणटा तो, लोक कितलेय वापरता. अरे लोक जी लायट जाय ती वापरतले. तुजी सरकारी डिपार्टमेंटां, तुजे खुद इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जी 300 ऑफिसां, 300 लायटीची ऑफिसां आयज थकबाकी दिवपाची आसा. तुजी लायटीची डिपार्टमेंटां थकबाकी दिना. हेर गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट आसा तेंचे पयशे हांगा पावना आनी लोकांचे 1 म्हयन्याचे उरलेले कट करता. सो आमी ह्या सरकाराक मागणी करता जी 600 कोटीची थकबाकी आसा ती जाता तितली बेगीन ताबडतोब ती तुमी एकठांय करची. कमर्शियल जी थकबाकी आसा जवळ 146 कोटी, इंडस्ट्रियल ही 254 कोटी, पब्लिक सर्व्हिस ऑफिसां जी आसा ती 108 कोटी, डॉमेस्टीक आसा ती 85 कोटी 85 कोटी आनी गव्हर्मेंट कंज्युमर आहा ते 142 कोटी. असे जर सगळे इतर बाकी धरून जर एकठांय केले जाल्यार हे 600 कोटी 600 कोटी ह्या डिपार्टमेंटाक पयशे येवपाचे आसा. तितून थोडे कोर्टाच्यो केसी आसा त्यो सोडून घाल, पण 600 कोटी जेन्ना तुमकां येवपाचे ते तुमी रिकवर करपाचे कांयच करिना. लोकांच्या बोल्सांचे पयशे साचोवपाचे हे गव्हर्मेंट काम करता. सो जे मिटराचे स्मार्ट मिटराचे जे स्कॅम आसा ते स्कॅम हेंच्यांनी जाग्यार करचे, ते स्क्रॅप करचे. लोकांक त्या स्मार्ट मिटराचेर आनीक पयशे लागचे न्हू. ज्यो रातच्या टायमार लायटी चालू असतात, फॅन चालू असतात ते सगळे जाग्यार घाला आणि मागीर लोकांक भुरदड घालपाचो प्रयत्न करा. सो आमी ह्या सरकाराक, ज्या सरकाराक मस्ती मारल्या, ज्या सरकाराक घमेंड जाल्या, जे सरकार आयज मिटराचे स्कॅम करतात आणि लोकांचे मिटरान जे हे आता तुम्ही पकडूंक लागल्यात ते बंद करात. लोकांक लायटीच्या नावाचे लुटपाचे ह्या सरकारान बंद करचे. जर आयच्या 4 प्रेस कॉन्फरन्सान ढवळीकारान आपणांनी सांगलेले जी ती फटींग ते कितेंय घुसपोवन सांगतलो तेणी जर फाटी घेतले ना जाल्यार हांवें पयलेच दिसा ट्वीट करून सांगलेले, तुमकां प्रेस नोटूय धाडलेलो की आमी गोंयभर ह्या विशयाचेर आंदोलन करतले. आयज जशें इंजिनियरान सांगला
सांजच्या 4 जर प्रेस कॉन्फरन्साक हे जेणे 20% वाडीव जे आपण करतलो लायतलो सांगलेले ते जर फाटी घेयना गोंयभर काँग्रेस पार्टी लायटीच्या ह्या प्रश्नाचेर लायटीच्या वाडीव बिलाचेर आमी गोंयभर आंदोलन करतले. रात जाता तेन्ना लायट वचना. दिसा आमी फॅन करतले इंटरनेट आसतलो पूण राती भुरगे घरा येतात लोक घरा येतात सगळे घराचे काम स्टार्ट जाता रांदपाक वॉशिंग मशीन सगळे राती आमी सकाळी बसतात. हे टायमार तूं आमकां पेनल्टी मारता कित्याक आमी लायट यूज करतले म्हूण. तो कसलो सिस्टम तुमचो. तुम्ही सांगू जाता ऑफ ऑड आवर्स तू एक्स्ट्रा यूज करत जाल्यार आमी तुका फायन मारतले ते वेगळे पूण गरजेच्या टायमार तूं आमकां पेनल्टी मारता आमकां मोडी मारता. कसलो सरकार. आमी म्हणटा सरकार ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल म्हूण पळयता डे टू डे हो सरकार एगेन्स्ट द पीपल. हो सरकार चलता फकत कमिशन हावपाक गोशी करपाक आनी लोकांक लुटपाक. सो आमी ओपोज केल्ले आनी सुदीन ढवळीकराचो व्हिडिओ आसा तो क्लियर म्हणटा तो म्हणा इंडस्ट्रियलिस्ट सोदतात म्हूण इंडस्ट्री मिसयूज करतात तो म्हणा तो म्हणटा लोकांचे आरोप घालतो आनी देखून लोक बेजार जाला आमी बेजार जाले. आनी आतां चीफ इंजिनियरान क्लॅरिफाय केला ना 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 आमी डोमेस्टीक कन्झ्युमराचे हे 20% घायनात. अमित बाबान आनी अमरनाथान सामकें विचारला 20% डिस्काउंट दिवपाक कसलो सिस्टम आसा. वाडोवपाक हांव जाणा कोणू जाणा तुगे रिडींग आसा जाल्यार तुका वाडयतले डिस्काउंट कितकोन दितले तुगे एवरेज करूंक जाय तुका डिस्काउंट दिवपाक कसलो सिस्टम आसा तुका डिस्काउंट दिवपाक. सो हे सगळे खोटींगपणां एक्सपोज जाले सरकार एक्सपोज जालो डिपार्टमेंट आनी देखून तो मंत्रीगे स्टेटमेंट सामको लोक रागा जाले. देखून काल अमित बाबान मिटींग आपयली आमची आमी आयले हिंगा आनी ते खबर आशिल्ली की आमी प्रोटेस्ट करतले म्हूण सगळे जनतेक घरा घरा पावयतले म्हूण आनी लोकांचे रेवल्युशन जातले म्हूण तितून रोखडो आयज तो प्रेस करून दिवपाक वयता क्लॅरिफिकेशन दिवपाक. हे केन्ना 4 दिसा उपरांत रोखडे तेजे नेक्स्ट डे क्लॅरिफाय करपाचे. वयल्यान तो तुमकां रिपोर्टराक क्रॉस एक्झामीन करतालो क्रॉस क्वेश्चन करतालो तुमकां एज इफ तुमी कितें कितें उलयतात म्हूण शिकनासतना येतात म्हूण. हे लॉज कित्याक तो सिनियर मिनिस्टर आनी कूल एंड काम उलोवपाचो आनी अशें करून करना तेन्ना मनान कितें आहा तें सगळें दाखयतात ते भायर सरले चुकोन ऑर डेलिबरेटली भायर सरले आमी सांगूंक जायना. सेकंड विशय आमचो आशिल्लो ते स्मार्ट मिटराचो टेंडर. ते स्मार्ट मिटराचे टेंडर अमित बाबान सांगले ते प्रमाणे 91% हायर. हांवें डायरेक्टली ते विचारला तुगे टेंडर डॉक्युमेंट आसा तेन्ना टेंडर प्रायस स्टँडर्ड प्रायस आसा केन्ना कोण टेंडर दिता तेन्ना तो सकला वयता L1 आनी L2 म्हणलो गोज बिलो कितको वाडटा. मागीर तेणें म्हणलो ओय आमी पासून विचारले केंद्रीय सरकारान मागीर केंद्र सरकारान सांगला ना दुसरे स्टेटीचे पळय म्हूण. ते आमकां कांय लागना. सिंपल टेंडर डॉक्युमेंट टेंडर फॉर्म्युला कितें टेंडर अमावंट तूं सकला वच वयर वचनाका आनी वयर पळयता 91% हायर म्हणलो हे चोरेचे. आमी हिशोब हो काडटलो सगळे डॉक्युमेंट्स काडले आनी आमी फुडें कितें करपाचें खंय घालपाचें आमी कोत्तले आनी फुडें वचोन आमी तेंचेर करप्शन केस गॅरंटी तुम आयकतले नेक्स्ट टायम सगळे डॉक्युमेंट येवन आमी घातले मातशें. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.